हर घर जल म्हणून सरकार नेटान घोषणा दिता, मात सत्य परिस्थिती वेगळीच। उसगांवच्या सिद्धनगरात फाटली 25 वर्सां हर घर अनप्युरिफाईड जल लोकांचे हाल जाल्यात। विकत हाडून उदक पिता म्हणून थळावे उलयले। हांगासर आमकां उदकाचो म्हणटा तो एक कण ना, म्हणजे उदकाचो कण म्हणजे इन सेन्स की ओपाचें उदक जें ओपा आमकां 3 ते 4 किलोमिटराचेर आमकां तेंकोन आसा। जें उदक पणजे सारकेल्या शहरान आल्तिनो पर्यंत पावता तें उदक आमकां 3-4 किलोमिटराचेर कित्याक येना? आमदारा पर्यंत सुद्दां ह्यो गोश्टी पावल्ल्यो आसा। आनी अशें म्हणटा की ह्या इतली जी आमची रोस आसा ह्या हितून कोणाकूच हें उदक मेळना। आतां ओपाचें उदक मेळना, पूण आमकां बोरवेलाचें तेंच्यांनी टेम्पररी दिल्लें आसा हांगासर, पूण बोरवेलाचें हें पिवपाचें उदक ना। जेन्ना हांगासर जेई येयल्लो तेका उदकाचो तोप तापलेलो तोप हांवें स्वता दाखयला, घरान व्हरून दाखयला म्हाज्या शिजलेलो, तेज्या भितर कसो फंगस तयार जाता जो नेक्स्ट डे तयार जाता। जेन्ना जेईक दाखयलो, जेईन सगळें पळोवन गेलो आनी तरी तेणी थंय वचोन ऑफिसान रिपोर्ट दिलो की लोक त्या उदकान खूश आसा म्हणून। आमी त्या उदकान खूश ना, तें उदक पिवपाचें न्हू। हांव म्हाज्या घरान तुमकां दाखयता की म्हाज्या घरान उदकाचें हांव बिसलेरी उदक पियेता आनी फाटलें जवळ जवळ 7-8 वर्सां जालीं, कित्याक तें उदक पिवपाच्या परिस्थितीन ना आनी परिस्थितीचें ना, सामकेंच विकट परिस्थितीन आसा। संबंदीत अधिकाऱ्यान हेजेर तुरंत एक्शन घेवन की आमकां हांगासर उदक कशें मेळटलें हेजेर विचार करचो। हेज्या पयलीं 2 भुरग्यांनी आमच्या हांगासरल्या गांवच्या भुरग्यांनी हेजेर आवाज करपाचो प्रयत्न केलो, पूण ते आवाज केला तेजो नेगेटीव तेंच्यांनी इफेक्ट करून हांगासर ताबडतोब उदक बंद करून उडयलें आनी हांगासर लोकांची मुद्दम जावन म्हणटा तशें हाल करून उडयले। तुका उदक तेंच्यांनी सांगलेलें ती रिक्षावाले तिका 40 वर्सां जाली तिका हांगा उदकाक प्रॉब्लेम आहा, पूण हांव आतां हांगा 5 वर्सां जालो येयला पळय, हांगा बोरिंगाचें उदक खावन आसा। नळाचें उदक म्हटल्यार हांगा नात आमकां। हेल्थाचेर कितें परिणाम जाता? हेल्थाचेर म्हणल्यार पायलेचे बिलेचे आमचे सामके भुरग्यांचे वता आमचे खुशी जावं बायल आहा तिगेले तेंच भरपूर गळटा हांगासर आनी आमी उदक हें पिवपा हें करना, कित्याक म्हाजे कडेन तरी पळय गाडी आहा तेन्ना हांव उठ्ठा आनी 2 ड्रम घेता आनी आमच्या ताकार मेन घरान धांवता आनी तें उदक हाडटा पिवच्या पुरतें, बाकी आमी न्हांवपाक बिवपाक कपड्याक म्हणपाक हें यूज करता। लोक हांगा खुबशे भुरग्यांचे गरीब आहा, ल्हान भुरग्यांचेर कितें परिणाम जाता? थंडी बी पिल्यार थंडी पिवून आमी दिना तेंकां। काय वर्सां फाटीं खंय कागाळ केल्ली। सध्या उदका पुरवण करपी बोरवेलीच्या उदकाची टेस्टिंगूय केल्लें। उदक पिवपा लायकीचें ना म्हूण रिपोर्टूय आयिल्लो। कागाळ केल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी खंय बदलो घेतलो, उदका पुरवण सामकीच बंद केल्ली। दुसरे कडल्यान खंयच्या तरी पिवपा खातीर उदक हाडटा, असोच हें जाल्यार भुरगीं बरीं जाता म्हणून आमी उदक हितूंतल्यान गोवा पोल्युशन बोर्ड हेका आमी लेटर केलें आनी हें उदक म्हटलें आमकां सॅम्पल टेस्टिंग करचें म्हणून हें केलें। तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें उदक तुमी दिया आमी टेस्टिंग करता, आनी हें उदक घेवन आमी टेस्टिंगा येयले आनी टेस्टिंग तेंच्यांनी पुना खंय तरी धाडलें आनी त्या टेस्टाचो रिपोर्ट जो येयलो आमी रिपोर्ट चॅक केलो, तर रिपोर्टाक जें मेळ्ळें तें उदक पिवपाचें लायकीचें नासलें आमकां, कारण तें उदक फिल्टर नासलें आनी कांय नासलें। तें उदक बोरवेलाचें जें येता उदक तें सामकें तितूर भरपूर दूशीत कितें कितें आसलें। तेन्ना आमी मागीर रिपोर्ट करतकीर सगळ्यांक लेटरां केली, सगळ्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाची जी डिपार्टमेंटां आसा तांकां सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लेटरां केली आनी आमी सांगलें की हें उदक आमकां पिवपाचें हेजें ना, तेन्ना आमकां तुमी पिवपाचें उदकाचो अरेंजमेंट करचो हें सांगलें। तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी अशें केलें की उदक थंय बोरवेल सप्लाय जातालें तें डायरेक्ट बंद करून उडयलें। त्या कनेक्शनाक तुमी सद्या दिता तें व्हडलो दवरा, कित्याक नवीं जीं कनेक्शनां दिता, नवीं घरां बांदता तेका कनेक्शनां तुमी आमकांच उदक शॉर्टेज आनी तेंकां तुमी कनेक्शनां खंयचीं दिता हें आमी तेंकां सांगलें। तेन्ना ते खंय तरी तुमी व्हडलो दवरा तें दिवं नाका, हें ते आयकलें ना। लोक सद्या जें उदक पिवपाक बरें लागना आनी तितून कांय दुयेंस जावपाक शकता म्हणून लोक बिसलरी उदक हाडून पिता आनी कशा पद्दतीन उदकाच्यो बाटल्यांचो ढेर तेणी दाखयल्लो आसा। त्याच प्रमाणे ह्या उदकाक लागून जी बायलां आहा तेंचे केस गळपाक लागल्या, भुरगीं आहा तांकां दुयेंस जावपाक लागला, थंडी जावपाक लागल्या। सो सरकारा कडेन तेंच्यांनी फाटल्या फावटी मागणी केल्ली की तांकां प्युअर उदकाचें जें ट्रीट जाल्लें उदक ओपा जें तांकां दिवचें म्हणून। तेंचें म्हणणें आसा इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्नाच तांकां 1 म्हयनो पयलीं हें उदक सोडटा जें ओपा ट्रीट जाल्लें, पण वेरेज हें अनट्रिटेड उदक जें बोरवेलीचें डायरेक्ट पंप करून जें सक्शन करून जें तांकां मिटर लायिल्लें आसा नळ आनी हें अनट्रिटेड उदकाची तांकां बिलूय येता। आनी म्हाका दिसता हांगसरले पंच सरपंच आमदाराकूय तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की
बेगिनांतले बेगीन तांकां हें जे प्युअर उदक आसा जे लोकांक सामान्य लोकांक मेळटा सगळ्या गोंयांत तशें तांकां ह्या गांवांत दिवचें म्हणून तुमी आतांच पळयलां आसलें की जो उजगांव पालवाळा जो उदकाचो जो इश्यू आहा म्हणून जे लोक आहा ते जे उदक व्हरपा येता ते हांगासर हे झरीचें उदक गांवा कडल्यान 1 किलोमिटर वाट आनी तेजे कडेन गाडी आहा तो गाडी घेवन येता नाजाल्यार लोकांक चलत अशी वाट थंयच्यान आसा आनी त्या प्रमाणे हांगसर फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान ही झर आसा आनी हे झरीचें उदक हे व्हरतात ते आनी ते मागीर उदक तापोवन हे पिवपाक खावपाक वापरता. मजगती PWD खातें फोडून वेगळें पिवपा उदका पुरवण खातें करता म्हणून कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली. आतां खातें थापणूक जाल्या उपरांत नेमके कितें प्रस्न सुट्टले आनी कितले प्रस्न सुट्टले हे मात पळोवपाचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.